Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. गोंयच्या एसटींक विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपी विधेयक संसदेत हुमकळ्ळें. खासदार श्रीपाद नायक म्हणटा फुडल्या अधिवेशनात पयलीं ते बिल घेवपाक सांगतले. हे चालूच आहा ते इव्हन जे डेली हेजेर येतात ते पण काही हेज्यामध्ये इल्लेले फाटी उरता. आज सामके तोंडार येवन थांबिल्ले आसा. येणारे आता पयर सुद्धा डिस्कशन ताचेर दवरलेले पण काही हे गोंधळ जालो सभागृहांत आनी म्हणून 2 वेळा हे बील खंय तरी फाटो फुटलो. त्यामुळे म्हाका दिसता खंयचे पद्दतीन आमी फोर्स करतले की येणाऱ्या इलेक्शन पयल्या दिसाच्यानच ह्या बिलाचेर हे चर्चा जावचे ते पास तर 100% जातले. तातूंत कांय ना. आमी फक्त प्रयत्न करता की पयलींच ते पयल्याच आठवड्यात ते पास जालो वता अशे तो प्रयत्न आमी आमच्या पार्लमेंटरी हाका सांगतले. खासदार विर्याद म्हणटा सरकारान म्हत्वाची बिलां बायपास केली. Bills which are important have been sidelined. आता ST bill that is reorganization and readjustment of the constituencies in this for ensuring reservation for our ST community. ते आता 2 सेशनां कंप्लीट जाली. Still they are not doing anything. Whereas from nowhere they are bringing the Waqf bill, and see the ulterior motive of the BJP. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचो मुखेली जॉन फर्नांडीस म्हणटा सरकारान फकत लोकसभे वेळार मिठाय दिली. 2027 पयलीं आरक्षण दिवपाच्या मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्ले, मात आजून विशय सिरियस घेतिल्लो दिसना. गोंयच्या सीएमान MP इलेक्शना पयलीं स्टेटमेंट केल्लो की 2027च्या इलेक्शनाक गोंयच्या आदिवासी लोकांक कशे तरेन रिजर्वेशन मेळटलें म्हणून. BJP कार्यकर्त्यांनी व्हडली सेलिब्रेशन केलें, पेडे खावयले. बरें अशें दिसून येता की गोंयचें इंडियन सरकार आमकां ग्रांटेड गोंयच्या आदिवासी लोकांक ग्रांटेड धरता आनीक हे एक फटोवपाचो प्रयत्न करतात अशें काय आमकां एक दुबाव पडपाक लागला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.